केपेचो आमदार बाबू कवळेकर बीजेपीन गेलो 10 जाणां घेऊन इन्क्लुडिंग ही हिमसेल्फ. त्या वेळार आख्खो ब्लॉक काँग्रेसाचो सीज टू बी एक्झिस्टेड. म्हळ्यार हो आख्खो ब्लॉकूच तेजे बरा गेलो. खुशाली वेळीप वॉज द ब्लॉक प्रेसिडेंट. आणि त्या वेळार काँग्रेस केप्यां सोंपली अशें जालें. पूण हो इनिशिएटीव सुरवातेक 2 वर्सां आदीं आमी सुरू केलो. हांवें गिरीशाक फोन करून गिरीश हिंगा आयलो, उलयलें एंड वी टूर द कॉन्स्टिट्युएन्सी. आनी त्या वेळार जायतो आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळपाक लागलो. लेट सर्गेस मानेल उपरांत आमी तेका कॉन्टॅक्ट जाले. तेका ब्लॉक प्रेसिडेंट केलो. आय सेड म्हाका कसले हें ना, अपेक्षा ना ब्लॉकाची, तेका करया. आनी हो ब्लॉक आमी कॉन्स्टिट्यूट केलो. आयज जोण एक एकलो आपूण कॅन्डिडेट म्हूण क्लेम करता काँग्रेसाचो. हांवें काँग्रेस आतां 10 वर्सां जालीं. हांव काँग्रेसा हान मारून आमी हें कार्य मुखार व्हेलां. आमची मुखार फाटली कार्य तर पळयत जाल्यार आमकां तिकेट येवपाक जाय. पूण आय वील क्लेम, आय एम ऑल्सो एस्पिरंट, आय वील क्लेम द टिकेट. पूण इफ पार्टी गिव्स, I will contest and I will put my plans तुमचे मुखार. आणि एक 10 ते 15 दिसांनी I will put all the plans out before a bigger press conference. आज तुम्ही म्हजे बरी येयली म्हूण हें हांव तुमकां रिवील कोता. I am very much in the race and I need to contest 2022 इलेक्शन. जर तुका काँग्रेसीन तिकेट दिली ना जाल्यार तूं इंडिपेंडंट किंवा हेर पक्षांतल्यान कॉन्टेस्ट करतलो? दॅट आय वील हॅव टू थिंक ओवर. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी परत वचोन मुगे वर्करांक इन्चार्ज पडटलें. आय हॅव गॉट इन्फ्रास्ट्रक्चर एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी बिकॉज हांवें पयलीं इलेक्शन लडयलें. तो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा. सो हांव त्या लोकां बरें, आमच्या वर्करां बरें वचोन विचारून हें डिसिजन घेतलो.